दोना पावला जेटीचेर आशिल्ले गाडे मोडल्या उपरांत नवीन बांदिल्ले गाडे अजूनय तशेंच रिते पडल्या। ह्या गाड्याचो आकार ल्हान आशिल्ल्या कारणान थंय वेवसाय करपाक गाडेकार इत्सूक ना। गाडे रिते कित्याक पडल्या ताची सरकारान चवकशी करची, तशेंच गाडेकारांक फावो ते प्रमाण तांच्या वेवसायाक लागपी गाडे बांदून दिवचे अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजन देमेलून केल्या। दोना पावल जेटी वयता आसतना सगळ्यो जाणां की सगळ्याक थंयचो स्टॉल आसले आनी अजुनूय आहात। आतां ते स्टॉल बरे भाशेन दिसना म्हणून सरकारान एक डिसिजन घेतलो, टुरिजम डिपार्टमेंट एक डिसिजन घेतलो, वो पॉलिटिकल थग टुरिजम मिनिस्टर जावचे आदी की थंयचो बरे भाशेन स्टॉल बांदया। आतां ते स्टॉल बांदल्यात पूण ते आयज पासून ऑक्युपाय जाना। तेजें कारण कितें? They are built much smaller than the space would be required for a reasonable business to run. आणि आयज पर्यंत वर्स जालें ते थंयच आसा, कित्याक कमिशन जी मेळोंक जालें ते पॉलिटिकल थगाक ते मेळोलें आनी तो उगी आहा। आयज पासून the very fact that they cannot transfer them shows that they themselves are convinced that these shops are not suitable for these stalls to run their business reasonably. TMC demands that a thorough inquiry takes place on the construction of the stall and why it has been pending and waste of public funds are there just lying idle.